इतिहास. पाऊलू आणि बार्नबास इकॉन्युमांत. चॅप्टर 14. इकॉन्युमांत पावतोच पाऊलू आणि बार्नबास बरोबर जुडेवांच्या देवस्थानांनी गेले आणि इतल्या नेटान उलयले की जुडेवांच्या आणि ग्रीकांच्या पुष्कळ लोकांन भावात धरलो. पूण भावात धरूंक ना त्या जुडेवांनी विदेशांक उचाम बोलायली आणि तांचें मन आमच्या भावां भयणीचेर आड विकायलें. तरी पाऊलू आणि बार्नबास बरेचशे दीस थंय रावले. आनी सोम्या कडचो धीर घेवन भिरांती विणें तांणी आपली साक्षी दिली. आपल्या भोलेपणा विशीं तांणी दिल्लो संदेश खरो म्हूण दाखोवंक सोम्यान तांचे वरवीं अजापां आनी खुणां केलीं. नोगरांतल्या लोकां मदें फूट पडली. कोण कोण जुडेवांचे वाटेन आनी कोण कोण धर्मदुतांचे वाटेन रावलीं. तेन्ना अधिकाऱ्यांचो तेंको घेवन धर्मदुतांक पिडापीड दिवंक आनी फातरावन मारूंक जुदेवांची आनी विदेशियांची उचांबोळाय जाली. धर्मदुतांक हें गमतोच ते लिकाओनियेक पळून गेले आनी थंयच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नोंगरांनी आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रांत आनी देर्बेंत पावलूक फातरायतात. लिस्त्रांत एक अपांगूल मनीस बसून आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन कोत्तालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका भावार्थ आसा तो पळोवन ताणें व्हडल्या ताळयान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उरपोंजीन पळना फुडें लिकाओनियेचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नबासाक तांणी जेवस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या जेवसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयल्ले पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योद्न भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नबास आनी पावलू धर्मदुतांनी आपलीं आवरोणां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी आड्डून म्हणलें, इश्टांनो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी फकत मनीस, तुमचेच मनशा गोटीचे. पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या पलक्या वस्तूंक पाठ करून जिव्या देवाशी तुमकां वळून हाडूंक आमी आयल्या. तर सर्ग आनी संवसार आनी समंदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय ताणेंच रचलां. ताणें आदल्या पिणकांनी सगल्या विदेशियांक आपआपली वाट धरूंक निर्मिलें. तरी आसतना भोळेपणान तुमकां जायते उपकार करून आपणाकूच घोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. सर्गार थावन तो पावस धाडटा, समया प्रमाणें फळां उत्पन्न कोत्ता, तुमकां जेवंक खावंक दिता आनी तुमची काळजी धादोशी कोत्ता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्न करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आगोड जालें. तेन्ना अंतिओकिये आनी इकॉनियुमा थावन कांय जुदेव आयले. लोकांक खुबडावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवतीं एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी पोत्तून शारांत गेलो आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नबासा बरोबर देर्बेक गेलो. पावलू सिरियेचे अंतिओकियेक पोत्तून वेता. त्या शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते दीस गेल्या उपरांत पावलू आनी बार्नबास लिस्त्रेक, इकॉनियुमाक आनी अंतिओकियेक पोत्तले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कश्ट दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले
आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोम्याक तांणी भावार्थान मानून घेतलोलो त्या सोम्याचे आधीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतले ते पामफिलियेक पावले. पेर्गांत देवाचें उतर परगट्टोच ते आतालियेक देंवून गेले आनी थंय थावन तारवार बसून ते अंतिओकियेक पावले. ह्या शारांत थावन ते भायर सरलोले तेन्ना थंयच्या भावार्थ्यांच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सोंपयल्ल्या वावरा पासत तांकां देवाची मजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतोच थंयची पवित्र सभा तांणी जमयली आनी आपणा वरवीं देवान केलें तितल्यायची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेश्यांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसा बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें